कॉरिडोर जो येता पर्वरी तो एकदा काम तरी चालू जालें काय चौगम रोडाचेर आनी कांयच काम करूंक मेळचें ना. सो प्रायोरिटीचेर ते सगळी अंडरग्राउंड केबलिंग सिवरेज कामां आसा ही आमकां प्रायोरिटीचेर घेवची पडल्या आनी तेंच्यांनी आमकां अश्योर केल्या. एक आमी थंय लायन ह्या दिसांनी क्लोज केल्या. थंय 3 मॅन होल्स येता आनी ते रस्तो नॅरो असल्या कारणान तो रोडूच एक सायडीन ब्लॉक केला आनी वन वे केला. तो 7 दिसाचो टायम तेंच्यांनी मागला. विदीन 7 days ते कंप्लीट करतले. 7 दिसाचे 500 आमकां काडचे पडटले. आणि वेरे आनी ट्राफिकाचे बी हे नासता सर थंय ट्रॅफिक पुलिसांक हांवें इनफॅक्ट ऑफिसान मिटींग कॉल आउट केल्या आनी तांकां सांगलां की ट्रॅफिक फ्री फ्लो सुटपाची गरज आसा म्हणून. कित्याक सकाळी आरडी स्कूल बीन आसा ते आनी जनरल कितें ट्रॅफिक येता ते दोनी सकाळच्या टायमार आनी सांजच्या टायमार सामके जॅम जावन वता. ताका लागून मिटींग कॉल आउट केला आनी तेणी अश्योर केला की 7 दिसां भितर तें काम जातलें आनी सुरळीतपणान ते ट्रॅफिक सुट्टलें. ह्या दिसांनी फाटल्या दिसांनी कितलेच विशयांचेर सोशल एक्टिविस्ट तुमकां टिका करीत आसा. कितें मेन म्हणल्यार राजेश दाबोळकर. वॉट इज दीस कितें एक्झॅक्टली. पळय हांवें सांगलां तशें की खंयचो तरी कजिनो कितें जेटी बांदता. हांवें क्रॉस चॅक केलें कॅप्टन ऑफ पोर्टा कडेन ते कांयच करना. ते म्हाका कळून आयलें की ते बोट तेंकता म्हणून ड्रेजींग करता. आतां ड्रेजींग करता ते नेव्हीचो बोट पुलीय आसा तेंच्यो बोटीन हे तेंकतात. सो ताका लागून ड्रेजींग चालू आसा. हांवें क्रॉस चॅक केलें तर आनी जेटी बिटी कांय ना. ओके उदकाचो विशय घेता. उदकाचो विशय उदकाचें आमचे सगळें सॉर्ट आउट जालेलें आसा. कितें जालें अंडरग्राउंड केबलिंग जेन्ना करता ते कॉन्ट्रॅक्टर ते तेंचें काम सबस्टँडर्ड म्हटल्यार जाता. इनफॅक्ट हांव तो इश्यू आयज एसएमएनूय रेज करतलो. तेंचे कडेन प्रोफेशनलिझम ना काय. प्रोफेशनलिझम ना म्हटल्यार ते पायप फोडीत आसा आनी पायप फोडले काय तेंचे कडेन प्लंबर परते आसना ते हे करपाक लागून सारके करपाक लागून. सो तो इश्यू आयज आमी एसएमएन मांडटले. हिल कटिंग जाता त्या दिसा. He said made serious to make these things. He had to discuss this in the House. When the assembly is on, it is the duty for all the elected members to debate such a serious allegation. आज जेन्ना स्पीकर एक गंभीर इश्यू घेता and he has highlighted, I hope that we are allowed to debate on it because this is pertaining to public loot to the public state exchequer. लोकांक गेले पयशे. एक साइडी म्हाका दिसता प्रधानमंत्री जो स्टेटमेंट होता कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा. दूसरी ओर आप देख रहे हैं कि ये बीजेपी वालों का नारा है कि हम खाएंगे हम खाने देंगे. सिर्फ बीजेपी वालों लोगों. ऑपोजिशन के लिए है आईटी ईडी और सीबीआई और लोगों के लिए है बाबूजी का टुल्लू. ये म्हाका दिसता हो मंत्रा या सरकाराचो. This is a very serious allegation and the Honorable Speaker and I hope that the Honorable Chief Minister takes serious cognizance of this. I hope the Chief Minister will not say that study korta muna or the art and culture will reply muna. This is a serious allegation when the custodian of the house and it is the esteem of the speaker today. It is the this is a temple of democracy and this has to be debated. दुसरो प्रश्न जो एसटी रिजर्वेशनाचो आमी घेतला टू कॉलिंग अटेन्शन हे पॉलिटिकल रिजर्वेशन जावपाक जाय म्हणून. आय होप दिस इज ऑल्सो बीन टेकन एंड देर आर सेवरल अदर थिंग्स. डेफिनेटली एज अ जॉईंट ऑपोजिशन वी विल टेक अप दिस इश्यू. थँक्यू. कितें सांगपाक जाय की एलिगेशन जे स्पिकरान केला ते करप्शन जोरी तरी चोवपाक गेले जाल्यार आय थिंक इफ द गव्हर्मेंट इज एक्चुअली सिरियस ऑफ वॉट दे आर डुईंग आनी वॉट ती आत न्हू जाल्यार आय थिंक दी ऑनरेबल मिनिस्टर should be suspended from attending these sessions initially because it is the speaker who has put allegations on him. So he has to suspend him for these next 5 days sessions. आणि मागीर कितली इन्क्वायरी जावची तेंचे मदें आनी चिंतचे. बट जे भाशेन हांवें एक ट्वीट केल्लो की बीजेपी इज यूज फॉर टॉलरन्स इन करप्शन. सो तेमगे सांगपा जायना कितें करता ते. म्हणजे बाब तसो लॉ आसा तुमी म्हणटा न्ही की स्पिकरान सस्पेंड करूंक जाय पडलें तसो लॉ आसा काय. Speaker has the power. Suspension of a minister. You are putting allegations on a minister who is sitting in front of you. आणि आम्ही ते आसा सगळ्या. सो हितू लॉ म्हणून power is with him. So he has to suspend him based on a further inquiry. And that is, I think, going to send a message to everyone. We will also ask for the suspension.
once we enter it. adjournment motion support करतले म्हणजे Yeah, I saw he has put up an adjournment. Definitely we will support the adjournment motion, and the demand will be commonly as opposition we will demand for his suspension. Once I go inside, I'll have a word with DJ also to discuss with मॅडम तुमच्या कितें जालां आमचें गव्हर्मेंट जायते भाशण करता जायते ऑन पेपर वर्क दिता बट एक्चुअली वॉट इज देयर ऑन पेपर वर्क देर शूड बी अ ग्राउंड रियलिटी सो देर आर पॉयंट्स वीच बजेटार सगळे सांगला बट ग्राउंड रियलिटी इट इज नथींग 2-3 वर्सां जातो आमगेले केपेचें बस स्टँड म्हूण एक दाखयल्लें इट हॅज बीन शोन ऑन द बजेट बट एज ऑफ नाव थिंग एक फातर लोयत ना सो म्हाका दिसता दिस आर द major point which pertaining to my conference that we will see that it is been highlighted. Thank you. कितें आहा कित्या खातीर जावचें स्पिकरान येदे व्हडले तुमचे डेलिगेशन ताजें उत्तर म्हाका दिसता तुमचे पत्रकार भावांनी सगळ्यांनी हाडलां मरे म्हणजे एलिगेशन ते हें जालें ना ते पत्रकार भवन हाडले ते एका ग्रुपाचे 2-3 पॉइंट ऑफ व्यू गोंयचे मुख्यमंत्री कितें आसता तुमकां समजलो हे नाही हे तुम्ही जातकूच तुमचे कितें रिएक्शन जे स्पिकरान हांवें म्हजी रिएक्शन त्या फर्स्ट डे दिल्लें आशिल्लें परत परत आनी म्हाका दिवपाक म्हाका दिसता तुमी सगळ्यात हांगसर आशिल्ले सगळ्यांक दिल्लें आहा हें रिएक्शन आतां म्हाका थोडोसो मातसो बॅटिंग करपा खातीर थोडोसो वॉर्म अप करून आनी एक कितें तुमकां बेस्ट इज मिनिस्टर बेस्ट कोणे बेस्ट इज मिनिस्टर करून तुमी स्पिकरान सांगलो कितें कितें बेसिस स्पीकर डिसिप्लिन नाहीये तुम्हाला डिसिप्लिन म्हणल्यार कितें सांग म्हाका डिसिप्लिन तुमी विटनस मरे ताका गोविंद गावडे तुमकां कितलो मान दिता संपूर्ण गोंयाक खबर आहा मागीर बेशिस्त प्रमाणचो विशयूच येना हांव हांगसर लोकां खातीर आयिल्लो आसा लोकां खातीर ज्यो ज्यो काही गोश्टी म्हाका करपाक जाय त्यो हांव करता ओके पण ह्या गजाली उपरांत ऑपोजिशन तुमकां चड म्हाका कित्याक करतले हांव तयार आहा मरे लेट मी आतां मातसो वॉर्म अप जावनी मरे म्हाका हांव तयार आसा न्ही रे बॅटिंग करपाक सर तुमच्या आणि स्पीकर भितर कितें संवाद कांयच विशय ना म्हाका खबर म्हाजे भितर हांव म्हागेलो कोणूच ह्या राजकारणा भितर दुश्मन ना सर मी बॅटिंग करपाक वॉर्म अप जाता फेअर इन्क्वायरी म्हाका खबर ना आतां तुमी म्हणटा न्ही रे तुमी म्हणटा न्ही रे तुमी म्हणटा न्ही रे तुमी म्हणटा न्ही रे सपोज जर कोण जर आसा आनी म्हाकाय चार्ज जावपाक न्ही रे आय ऑल्सो वॉन्टेड टू बॅट न्ही रे आफ्टर इट इज अ गेम सर फेअर इन्क्वायरी जावपाक तुमी स्टेप अरे हांव सदांच सांगता हेजे पयलूच सांगिल्लें आसा आतांय सांगता सगळें कितें समर्थन आसतलें आनी कितें उलयता ओके थँक्यू एकूच म्हाका तें म्हाका कांय खबर ना म्हजी स्कीम जी आहा सरकारा खातीर आहा लोकां खातीर आहा त्या लोकां प्रमाणे त्यो कांय गोश्टी जावच्या ओके आनी कितें आसा विचारपाचें हांव ट्रान्सपरंट आहा क्लीन आहा आनी तुमकां म्हाजो स्वभाव सगळ्यांक खबर आहा बरोबर न्ही कशें जाता मातशे डिग्री बिग्री मातशी चड मेळ्ळी म्हणटरी मातशें थोडीशी हांगा मारता टार्गेट करता तुमकां टार्गेट करता सर पोचून घेवचो ना क्लियर करता आनी खंयच एमजी पार्टीचेर जे कितें कोण उलयताले पळय भायले म्हणजे पार्टीचे म्हणजे अध्यक्ष आनी हे सोडून आमचे सिनियर लिडर आमचे मिनिस्टर सोडून जे बाकीचे इतर उलयताले तेंच्यांनी मातशें चिंतपाची गरज आहा कित्याक पार्टीचे अगेन्स्ट कोणें केन्ना काय उलोवंक ना आनी पार्टीचे अगेन्स्ट कोण उलोवचोय ना आनी कोण उलयता जाल्यार आमी पयलीं आसतले आडोवपाक तेका सो इंडिव्हिज्युअली जेन्ना उलयता ते इंडिव्हिज्युअल लेवलीचेर उलयतात सो तेका लागून पयलीं कोण जर सेंट्रल कमिटीच्या पार्टीचे मेंबर कोणी उलयला जाल्यार तेचेर पयलीं एक्शन घेवंक जाय उलोवप ना फुडें करप ना हे डिफरंट गोश्ट पूण एक्शन घेवपाक जाय न्हू जर तुज्या खंयच्या एका पार्टीच्या MLAचेर उलयता जाल्यार खंयचे कमिटी मेंबर आसूं तेचेर एक्शन घेवपाक जाय ती म्हाका दिसता अजून पर्यंत जस्टीस मेळना एक्शन घेवपाक जाय तुमचे उलोवप जाला दीपक ढवळीकरा कडेन हय हय तेणी म्हाका ऑलरेडी सांगलेलें की मिटींग घेता आनी एक्शन घेता म्हणून पूण अजून पर्यंत तर काय हे मेळोंक ना रिप्लाय मेळोंक ना एक्शन घेतला अशें दिसना पूण हीच एक्शन म्हणली जाल्यार कसली एक्शन कांयच उलोवप ना म्हणून ह्यान फुडें कोणें काय उलोवप ना ते एक्शन जायना न्हू कितें तरी हे करूंक जाय न्हू एक्शन घेवपाक जाय ओके ओके थँक्यू एलिगेशन सारखे कंट्रोवर्शियल चड जावपाक लागला ह्या विशया संदर्भात सर हांवें म्हजें म्हणणें आसा पार्टीचे अध्यक्ष आनी आमचे मुख्यमंत्री आसा तांचे कडेन एक प्रोग्रामाक गेल्ले म्हणून दाखयला काल फोटो रिलीज जाले मिनिस्टर
सर तुम्ही एलिगेशन केल्ले पळय पयर ते मातशें एलिगेशन सारकें कंट्रोवर्शियल चड जावपाक लागला ना ह्या विशया संदर्भात रीत सर हांवें म्हजें म्हणणें आसा पार्टीचे अध्यक्ष आणि आमचे मुख्यमंत्री आसा तांचे कडेन उलयलें एक प्रोग्रामाक तुम्ही गेल्ले म्हणून दाखयला काल फोटो रिलीज जाल्या बॅटिंग करपाक रेडी आहा तूं कितें फिल्म सिटी सर मिनिस्टरान म्हटलां बॅटिंग करपाक रेडी आहा म्हणून